नमस्कार. गुड मॉर्निंग बिपिन सर, सुमिता मॅम, सिद्धी मॅम, दर्शन सर, गुड मॉर्निंग. आजचो लास्ट एपिसोड आमचो 15वा दीस आणि ह्या एपिसोड त्याच लोकां खातीर आसलेले जेंका आपल्या डीएनए वांगडा रिलेशनशीप स्ट्रॉंग करपाक जाय ते. सो ओवरऑल आमी जे गजाली शिकले ह्या एपिसोडात तेजो आयज सारांश तुमकां हांव सांगपाचो आसा. आणि जर तुम्ही हो एपिसोड पळयताच इन केस किंवा कोणी जर हे फॉलो केल्ले आसत 15 दीस पर्यंत, तर तुमकां रियलायज जातलें की तुमच्या विदीन तुमच्या डीएनए वांगडा तुमकां तांकां थँक यू म्हणूंक दिसतलें. जर हे जावंक ना जाल्यार तुमची खंय तरी प्रॅक्टीस चुकला आसतली अशें हांव गृहीत धरतां. सो आयजची जी एक्सरसाइज आसा 15 दिसाची ती फक्त इतली आसा की फाटले 14 दीस आमी जे कितें केलें तेका एक क्रॉस क्वेशन करुया की आपूण तें हॉनेस्टली केलें काय ना तें एक विचारया. आणि सेकंड मेन आयची जी एक्सरसाइज आसा ती आसा अशी आहा की आपल्याक आपल्या डीएनएक पळयतकू थँक यू म्हणपाक दिसता काय दिसना? दिसना जाल्यार प्रॅक्टीस करया म्हणपाची. कित्याक एवरी टायम आमी बूक आनी पेन घेवन भोंवपाक शकना हें हांवूय मानता. सो आमी मनानसून थँक यू म्हणपाक शकता काय शकना हें क्रॉस चॅक करया. थँक यू, थँक यू हे भितरल्यान येवपाक जाय. 2 भाशेन आमी थँक यू म्हणटा. एक फॉर्मेलिटीज टाइप म्हणटात. जशें कोणी आमकां कितें दिलें, पेन दिलें फॉर एक्झाम्पल तर थँक यू म्हणटा. आणि एक आसता भितरल्यान येता थँक यू. तेगे तोंडारूय येयना पूण भितरल्यान थँक यू येता. आनी जे भितरल्यान येता ते थँक यू कितले फावटी येता हें खूब इम्पोर्टंट आसा. कारण हें फुडल्या मनशाक दिसना. तेका आयकपाक येयना. सो हे थँक यू खूब इम्पोर्टंट आसा. जितले हे थँक यू भितरले वाडटले तितले भायर सुद्दां तुमी ऑटोमॅटीक म्हणपाक लागतले थँक यू. सो ओवरऑल सांगप म्हटल्यार तुमकां खंयचीय जर आवय दिसता किंवा बापूय दिसता, बेजिकली डीएनए दिसता, कोणाचो डीएनए दिसतलो, तेका पळयतकच तुमकां थँक यू म्हणपाक येता काय येना. जर येता जाल्यार तुमची सिरीज कंप्लीट जाली सक्सेसफुली अशें हांव गृहीत धरतलो. आनी आनीक मेन सांगप म्हटल्यार डीएनए हो डीएनए आसता. आवय ही आवय, बापूय हो बापूय. तो कोणाचोय आसूं. जर तुमी आपल्या आवय खातीर, आपल्या बापाय खातीर ग्रॅटिट्यूड करता आनी इन केस फॉर एक्झाम्पल आपल्या घोवाच्या आवयक तुमी हेट करता, जाल्यार ग्रॅटिट्यूड ते तुमकां रिझल्ट दिवचे ना. कित्याक कारण सांगल्याच प्रमाणे आवय ही आवय आसता. तांकां ग्रॅटिट्यूड म्हणा. तुमी म्हणटले आपल्या खातीर तिणें कितें केलां, आपल्या घोवा खातीर कितें केलां, अशें जर कितें तकलेंत येता आसतलें जाल्यार सिंपल जल्म जरी दिला न्ही अशी कितलीशीच कारणां आसतलीं जी आमकां खबर नासतलीं. तर तो स्वभाव वेगळो आसता, नेचर वेगळो आसता. सो ओवरऑल सांगप म्हटल्यार जाता तितलें बरें सोदून आमकां ग्रॅटिट्यूड करपाक जाय डीएनए खातीर. हो हेजो इम्पोर्टन्स आशिल्लो सिरिजाचो. थँक यू सो मच. आनी एक तुमकां सांगपाक खूब बरें दिसता की आयच्यान 21 डेज सीरीज स्टार्ट जाता. तुमी ह्या सिरिजान पळयला आसतलें की तुमकां एक्सरसाइज खूब दिल्ली. त्यो एक्सरसाइजीस तुमकां हांव सांगतालो आनी हांव तुमचे वांगडा सॉल्व करना आहलो. ह्या सिरिजान तुमच्या वांगडा प्रॅक्टिकली हांवूय सॉल्व करतलो. विथ माय एक्झाम्पल्स, विथ माय इंटेन्शन जे म्हाज्या तकलेंत येता त्या प्रमाणे हांव सॉल्व करीत रावतलो. तुमी ते व्हिडियोज पळोवन सॉल्व करपाक शकता किंवा तुमी तुमच्या घरा सॉल्व करपाक शकता. पूण पर्सनली धीस इज अ वन ऑन वन सेशन आसतलो टू द ऑल पीपल. सो तुमच्या कॉन्टॅक्टान जर कोण आसाच किंवा कोणाक तुमकां दिसता की ग्रॅटिट्यूड आपल्याक आपूण करून तेका इम्प्रुवायज आपल्याक मेळ्ळी, बाकीच्या कोणाक मेळपाक जाय जाल्यार हो व्हिडिओ तेका शेअर करा, ही मॅसेज तेका शेअर करा आनी तेका जॉइन करून घेया. आनी सांगल्याच प्रमाणे हांवें तुमकां सुरवातेक सांगलेलें लास्ट दिसा किंवा तुमकां जेन्ना पॉसिबल आसा तेन्ना तुमी ह्या सिरिजांतसून कितें शिकले ओवरऑल ग्रॅटिट्यूड सेशनांतसून हें प्लीज कमेंट करून व्हिडियोज थ्रू सांगा जेणे करून बाकीच्यांकूय तो इम्पोर्टन्स कळटलें आनी ते सुद्दां ग्रॅटिट्यूड करपाक लागतले. तुमची मॅसेज येवप खूब इम्पोर्टंट आसा. आपूण शिकले आनी फक्त दवरले हें चलचें ना हांगासर कारण हें ग्रॅटिट्यूड आसा. हांव फुडें खंय तरी खंयसून तरी शिकलो आनी तुमचे कडेन पास ऑन केलें. तुमी सुद्दां शिकले जाल्यार फुडें पास ऑन करपाक जाय. एक तर हो व्हिडिओ नाल्यार एक तर तुमी शिकला हें हॉनेस्टली सांगपाक जाय कशें शिकला तें. थँक यू सो मच. देव बरें करूं.